काल आज आणि फाल्यां. नमस्कार दायजी वर्ल्ड टीव्ही 24x7. काल आज आणि फाल्यां हे लायव्ह कार्यक्रम पळोवंक भोव आथुरायेन राखून आसले वीक्षकांक हांव ॲडलिन पिंटो आंजेलोर तुमकां समेस्तांक मोगाचो प्रणाम पटयतां. तुमकां समेस्तांक कळीत आसूंक पुरो भोव तेंपातावन राखून रावलें एक अपुरबायेचें फिल्म पयान अ टायमलेस लेगसी थोड्या दिसांनी रिलीज जातलें. थोड्या दिसां म्हणजे सप्टेंबराच्या 20 तारखेर हें फिल्म ऑफिशियली रिलीज जाता. पयल्याच्या दिसांनी परच्या दिसा पुत्तुरांत तशेंच खालच्या दिसा कोडयालांत हें फिल्म प्रिमियर शो रिलीज जालें आसता. आतां आमी लोक कितें म्हणूंक आशेतात म्हूण आतां आमी आयकुया. अपुरबायेचें जाला येदोळ पळयल्ल्या कोंकणी फिल्मां पैकी हे एक उसले फिल्म म्हणयत. सबार लोकांची प्रशंसा येदोळ ताका मेळोन जाल्यार खंडीत हे पयण मुखार वेतलें आनी संवसारभर गाजतले लांबजी पयण. बारी एक बरें आसा पिक्चर. बरें कॅन्सर पिडेस्तांक एक कोणाक कितें जाल्यार एक कुमो करूंक मोन येत. बारी एक बरें जालें. हकरेक ताणें तो आपली पिडा लिपोवन धरन जेजू खातीर ताणें एक तें कॉन्सर्ट करन इतलें बरें करन आपले कश्ट ताणें सोंसले गी. बारी एक बरें जालें आमकां एक पळोवंक. मेल्विन पेरिसाक हॅट्स ऑफ म्हण येत. बारी बरें जालें पिक्चर. बारी बरें आसा. मूवी बरी जाल्या मस्त बरी जाता पळोवंक. स्टोरी बरी जाल्या आनी पळया म्हण जाता अखेर जाल्लें कळोना. मस्त बरी जाल्या मूवी मस्त बरी आली. म्हाका मस्त पसंद आली आणि लास्टाक इल्ले रडोंक आयले. बरें जालें. सुपर बरें जालें. बारी बरी जाली. फर्स्ट क्लास जालें. नायस मूवी. बरें जालां. नाईस मूवी. बरें जालें. फर्स्ट क्लास. नायस मूवी. थँक्यू. बरें आसलें पिक्चर. गुड मूवी. बरें जालां. बॉलिवूड फिल्मां बरी जालां. ऑल द बेस्ट. Very beautiful movie actually. I was literally emotional, meaningful movie, very beautiful. The message that transmits from this movie is that we should live for others rather than being selfish, and should always get encouraged, should always never lose our focus on the final goal. And that's what I learned, and I wish all the very best for this movie to be very successful and more people do things like this. Thank you. Superb movie, music बारी बरें आसलें आनी पोदां superb आली आनी बरें टायम पास आनी सगळ्यांनी पळयचें इंट्रस्टिंग आली स्टोरी. एंडिंग बारी बरें आसलें. म्युझिकल फिल्म बरें जालें. बरें आसलें. मस्त तेंपा उपरांत बरें फिल्म पळयलें आमी. बारी बरें सुपर्ब. बारी बरें जालें. कुटुंब सांगता पळोवन चिंतली बारी बरी मूवी. मेल्विन पॅरिसाक आनी ताच्या सगळ्या टिमाक आमी बरें मागता. थँक्यू. बरें आसलें. कुटुंबाचें सगळ्यांनी पळोवन ती पिक्चर. म्हाका बारी बरें जालें. हांव एक्चुअली सत उलोवन मनीस बारी पिक्चर फर्स्ट क्लास जालें. इल्ली पोतां इल्ली चड जाली भोगता म्हाका पण एंडींग म्हाका रडोंक येयलें जालें. ब्युटिफूल. बारी अपुरबायेचें भितर मस्त खुशी जाली. बोरींग काही जायना. संगीतय बरें आसा. एक फूल टायम एंटरटेनमेंट. थँक्यू. बरें जालें. बरें. वेरी गुड. ब्युटिफूल. परफेक्ट. भोव बरें जालां. सर्व कलाकारांक हांव अभिनंदन पाठयतां. आमी सकयल कोंकणी उलोवच्या मनशांनी पळय जाय म्हणून विनंती करता. बारी बरें पिक्चर जालें निजावली आनी चडांनी चड आमकां एलिंत पिक्चर जावंक जाय. वंडरफूल. ग्रेट जॉब बाय जॉयल अँड मेल्विन. बारी खुशी जाता कोंकणींत आमकां ओलिंपीन तोरां पळोवंक मेळची. असलींत मुखारी बरी पिक्चरां येवन दीत म्हणून आशेता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल द स्टार कास्ट. मोगशानो फिल्म पळयल्यानी भोव बरी अभिप्राय दिला. हांवें हें फिल्म पळयलां आनी म्हाका मस्त पसंद जालें हें फिल्म. संगीतकर प्रोडक्शन्स हांणी आसा केल्लें. मेल्विन पॅरिस हांणी आसा केल्लें पयान अ टायमलेस लेगसी. हाका निर्देशक दिला आमचो संगीत गुरू जॉयल पेरेरा. तशेंच कॉन्सेप्ट आनी लिरिक्स हांणी दिला आमचो यॉडलिंग किंग गांवांत. तशेंच परगांवांत भोव फामाद ते जावन आसात मिस्टर मेल्विन पॅरिस आनी तशेंच ताचे प्रोड्युसर जावन आसा मानस नीठा पॅरिस. भोव अपुरबायेचें फिल्म तांणी आमकां सुमेस्त खातीर तयार केला. सो पयल्यान पयलें तांकां हांव शुभाशय पठयता, मान बगयता. इतलें सोबित पिंतूर आमकां आसा केल्ल्या खातीर. सडीत गळाय हांव खरींक वचना. आदल्या हफ्त्यांत तुमी पयनाच्या तेगा कलाकारांक हांगासर पळयलें आसता. आनी आज परत
हेर ते कलाकारां आमचे मदेगात आसात. सो सडीत गळाय करचे नाका. प्लीज इंट्रोड्यूस रायनल सिक्वेरा, टडान, डॉक्टर जॅस्मिन अँड मेलिशा पिंटो. सो तुमकां ह्या कार्याक मोगाचं स्वागत. वेलकम टू द शो. थँक्यू. ओके, पहिल्यान पयलें तुमकां कशें भोगता हांगासर येवन? खुशी आसा. ओके, एक्सायटेड. ब्युटिफुल. तुमच्या तोंडार हांसो पळयतना ते कळटा की तुमी मस्त संतोषान आसात म्हणून आयच्या दिसा. सो म्हजें पयलें क्वेश्चन, तुमी हाच्या पयलें खंय एक्टींग केलां गी? एका मुवीन जावन दी वा ड्रामान जावन दी, कितें तुमी एक्टींग केलां गी? और मे बी दिस इज द फर्स्ट टायम तुमी एक्ट करचें? कोणी स्टार्ट करें? मेलिशा. ओके. हांव ड्रामाजांत एक्ट केल्लें आसा, बट सिनेमाच्या लायनार फर्स्ट टायम म्हजें एक्टींग जावन आसा. सो ड्रामा करच्यांत, आय मीन ड्रामांत पार्टिसिपेट करच्यांत आनी फिल्मांत मस्त डिफरन्स आसा. खंडीत. सो फिल्मांत आमकां मस्त सटल एक्सप्रेशन्स दिवंक आसात. आय मीन नॅचरल टॉक करनासले बरी आमकां डायलॉग डिलिव्हरी जावन दी उलोवचें आनी प्रतशंत आसलें. ब्युटिफुल. वेराज ड्रामांत आमी आमचें एक्सप्रेशन आमच्या लास्ट ऑडियन्साक मेळचे बरी आसाजेत न्ही. सो या तें डिफरन्स आसलें. खंडीत. आनी तुमच्या खांद्यार एक व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी दिला तुमकां, तुमी प्रेझेंट करचे लोकांक आनी लोकांक कितें लायक जाता म्हणून. वेल जॅस्मिन, ओवर टू यू. ड्रामा म्हळ्यार पयलें जाल्यार हांवें ड्रामॅटिक्सान केलां. कॉलेजींत खूद जावन ड्रामा डायरेक्ट केल्लोय आसा, बरयल्लोय आसा. तशें जाल्यार एक्टिंगांत पयलीं तावन बारी म्हाका काले इंट्रस्ट आसलें. पूण मुवी आनी सिनेमांत एक्टींग करचें मेलिशान सांगले परी एक वेगळेंच एक्सपिरियन्स ते. हांगासर ते एक्सपिरियन्स करूंक मेळ्ळेंच एक भाग म्हणाजे म्हाका. अँड आय गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीस. आनी हांगासर तुमकां पळोवंक मेळचें नाटक मात्र न्ही, डान्स आसा, म्युजीक आसा, सबार संगती आसात. तशें जाल्यार आमची सक्कट टॅलंटां थंय भायर हाडच्या खातीर एक प्लॅटफॉर्म मेल्विन सर, जॉयल सर हांणी आमकां फावो करून दिला न्ही जावन. सो फॉर अ परफॉर्मर आय थिंक this is the best place where I could put up all my talents. Definitely. आणि जॅस्मिनाचे तुम्ही आय एक्सप्रेशन्स पळयतना तर कळटा की यू वर बॉर्न टू एक्ट. Oh, thank you so much. ते दोळ्यांचे एक्सप्रेशन दिशन पळयतना ब्युटिफुल. वेल रायनल, ओवर टू यू. आता सगळ्यांक म्हणजे वळख संगीतकारा भशेन आसा. आता एक्टर हो सडन एक्टिंगा कालाक देवला म्हणून तुमकां पडला कोणा. तरी सांगचे जाल्यार लोकांक सांगचे जाल्यार पयली म्हजी आवड आसली एक्टिंगा भशेन. म्हणजे प्रायमरी तावन जावन दी एक हायस्कूल पावता आमी कंप्लीट एक्टिंगांत. थंय तावन एक्चुअली ड्रिफ्ट जाल्ले ते सिंगिंगाची स्टोरी हांवें 2-3 फावटी खायची कार्यर सांगून सोडल्या. तशें एक्टिंगाक थंय पॉज पडलो. ताचे उपरांत म्हणजे म्युजीक कंटिन्यू जालें आनी म्युजीक कंटिन्यू जाल्या उपरांत अगेन एक्टिंगाचे कांय इंत नासलें. मुवींत एक्ट करता की ड्रामांत एक्ट करता कांय नासलें. ताच्या पयलें मदें एक फावटी आय थिंक एक ड्रामांत एक्ट केला. तिसरी चीट म्हळ्यार आय थिंक जॉयल बाबा सांगतात ते एक तशें डॉल्ला मंगलोर तांचे एक बरो नाटक आलो तिसरी चीट. तातूंत एक सडन म्हाका एक कॉल आयलो की तूं एक्ट कर म्हणून. एक बरो ड्रामा, व्हेरी नायस ड्रामा. आनी तातूंत एक एक्ट करचे भाग मेळ्ळा. ताच्या परतून रावलें पॉज अगेन. पॉज बॅक टू सिंगींग म्युजीक जालें. ताच्या पॉज जावच्या परतून मदेंत आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी आनी दिस टायम ऑन अ व्हेरी बिग स्क्रीन. टीव्हीर येतालो ह्या फावटी तुमकां व्हडल्या पडद्यार पळोवंक मेळटा. म्हाका एक अशी हांगासर असल्या सकट कलाकारांक तितूच खुशी जाल्या हांव चिंता. देखून तुमी आतां पुरो 20 तारखेर पळयतात आनी आमकां सपोर्ट करतना उरपात येता. सो दॅट्स बीन माय एक्सपिरियन्स. ब्युटिफुल. स्टार्टिंगार आसतना म्हळ्यार 20 तारखे दायकन बूक करात तुमची टिकेटां म्हणून. ओके, भोव बरें. वेल रायनल, तुका अनुभव आसा एक्टिंगार तुवें म्हणल्या प्रकार. सो हांव तुका एक क्वेश्चन विचारता. वेल तूं काम करता आतां. सो तूं काम करनासाय आनी इशिल्ल्यान तूं MC करनासाय. तिशिल्ल्यान तुजे बँड ग्रुप आसा. सो तूं इतले फुल्ली ऑक्युपायड शेड्युलार तुजे मुवी लायनार तुका कशें कशें मॅनेज केलें तुवें? एक तो सर सुलभ जालें कितें म्हणल्यार एक बिजी शेड्यूल दवरल्यान तुका एक नॉर्मल टायम. आतां आमकां काल जाता आतां मुवीक येताना आतां आमकां मुवीच्या बिजनसान कशें चलता आमकां कांय गुर्त ना लायनार. एक तो बरें जालें आमकां वर्कशॉप जाल्ले. वर्कशॉप्सार आमकां सांगलें की अलग टायम लायन तुमकां ह्या दिसांनी येवंक आसा, ह्या शूट हे लोकेशन हो टायम. सो सिस्टमॅटिकली येताना इफ यू प्लॅन युअर डे. तुमकां आतां म्हाका काम आसलें म्हाका म्हजें बँड आसलें दुसरे इव्हेंट्स आसतना आय कॅन प्लॅन माय डे की ताणें म्हाका सांगलां तुजो स्लॉट इतलो, ह्या स्लॉटा भितर तुवें येवन पावल्यार जालें. सो तो स्लॉट हांव रिजर्व करतलो. हांव घाले इव्हेंट्स काडून येतले. सो बरें स्मूथली केलें आनी शूट स्टार्ट जाल्यार म्हाका खंयचो टायम दिल्लो त्या टायम फ्रेमा भितर आय हॅव कंप्लिटेड. आनी तांणी आय मीन सगळे टेक्निकल टिमान सांगात दिला
सो ओवरऑल गुड बॅलन्स ॲक्च्युली हांव ॲक्च्युली स्टार्टींग येयल्लेशें म्हाका बेन दिसलें की आतां काम आसा तें आसा कॉल बॅक कशें बॅलन्स करचें तशें बट सिस्टमॅटिकली दिल्ल्यान आमकां अशें कॉल शीट दिल्ल्यान आमकां करूंक इल्लेशें सलीस जालें ओके सो बट रजपुरम यू मॅनेज्ड इट या सो आमचे कामात आनी बरो सपोर्ट आसा तांकां सांगले तशें तांकां बारीक खुश एक्टिंग इन अ मूवी सो तेजे तसो सपोर्ट आसतना तू यू फील ओवर हॅपी अबाउट इट सो ती खुशी जाली तशें जाल्यार तें आनी बॅलन्स करूंक सलीस जालें म्हाका ओके ब्युटिफूल वेल मुखार येता जॅस्मिन आमकां समेस्तांक कळीत आसा एक फामाद MC ते जावन आसा ऑल्सो तूं सिंगींग करताय मू वय सो आय थिंक सिंगींग मस्त डिफरंट आसा MC मस्त डिफरंट आसा एक्टिंग कंप्लिटली डिफरंट न्ही एक कंप्लीट डिफरंट फील सो तुजें जर्नी एक्टिंगार कशें आरंभ जालें पयलेंच हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे ल्हान हांव तो कीड आशिल्ली स्टार्ट हांव चिंता हांव पयलें हांव 5th स्टँडर्डांत आसली कोण ना फर्स्ट ड्रामा करतना सेंट ॲग्नेस असो एक रोल केलो हांवें वाड्याच्या इगर्जेंत ओके ते आनीक म्हाका उडास आसा येदोळ पयशेर म्हाका कितेंय मेळना पळय लीड रोलार मेळ्ळा या आतां जाल्यार देवा कर गा ते लीड रोलार तरी आसा तेजे बारीक कशी म्हाका मागीर ताचे उपरांत म्हाका एक्टिंगाचे की चड म्हाका गुर्तू नासलें की एक्टिंग हांव बरें करता म्हणून ते ऑडिशना उपरांत ते बसून आशिल्ल्यांचेर म्हळ्यार मेल्विन सर मेविन आमचो को डिरेक्टर तशेंच डिरेक्टर जॉयल सर तांचे रेस्पॉन्स म्हणून म्हाका कळ्ळें ओ हांव बरें एक्ट करता म्हणून ताचे पयलें म्हाका गुर्तू नासलें ताचे पयलें म्हाका एक संगत गुर्तालें की हांव स्क्रिप्ट बरयता बरें करून म्हणजे MCचे स्क्रिप्ट जावं दी या ड्रामाचे स्क्रिप्ट जावं दी कॉलेजींत ते पुरो हांव बरयत आसतलें तशें जाल्यार त्याचेर गुर्तालें एक्टिंगाचेर पयलें हांव दिवच्यारी नासली कळ्ळें ऑडिशन ते बाय फ्लूक इट हॅपन्ड सो देन आय थॉट ओके कित्याक करूं जो ताचे पयलींच्या राती एक बरयलें ओके बायबलांत हांव एक काडली हांवें सुजानाची एक काणी थोड्या दिसांनी हांव म्हज्या इंस्टाग्रामार हँडलार घालतलीं ते ऑडिशन क्लिप तशें एक वर्स काण घेवन सुजानाची काणी तो एक वर्स काण घेवन हांवें एक स्क्रिप्ट बरयली आनी एक मोनोलॉग रेडी केलो ते आय थिंक दॅट क्लिक्ड फॉर दी म्हाका सिलेक्ट जावंक शकता तें वय ताच्या पयलें प्रॉबब्ली म्हळ्यार तांच्या मोतींत आशिल्लें तांणी कास्ट चिंतून दवरिल्लें बट देन आय थिंक आय सेक्युअर्ड द प्लेस बिकॉज ऑफ माय ऑडिशन सो हांव घालतली व्ह्युअर्सा कडेन विनंती आसा ती इंस्टाग्रामार पडटना तुमी ते पळय जाय म्हणून खंडीत आमची व्ह्युअर्स तुका सपोर्ट दितली पण हांव पात येता वेल जॅस्मिन तुवें येदोळस मेन्शन केली तूं स्क्रिप्ट बरोवनच्यान भारी हुशार म्हणून कितें प्लान आगे तुजे नेक्स्ट मुवीतून तूं बरयताय म्हणून कोंकणी मुवी वाय नॉट कोंकणी तुळू येना तितलें ओके कन्नडा तरी बरोवंक कोंकणी आनी कन्नडा पळया तुका दिता या तुका दिता हिरो आनी हिरोईन रेडी जाली काय स्क्रिप्टान जालें हिरो एवरीथिंग आनी हाडली ना की रोल मेळ्ळा ओके डेफिनेटली खंय सायडीक बसूंक घाल्यार ओके देव बरें करून जॅस्मिन भोव ब्युटिफूल जर्नी म्हणून तुजें मेलिशा आनी हांव सेम फिरगजी टावन आय मीन आंजलो फिरगजी टावन सो म्हाका मेलिशाची मस्त बरी वळख आसा जावंक पुरो लिडरशीप क्वॉलिटी जावंक पुरो नाचपांत भोव हुशार आमचें मेलिशा वेल मेलिशा तुजे पयान ह्या पयानाक कशें पावलें सांगचें जाल्यार फस्ट म्हजी जर्नी स्टार्ट जाल्ली कॉलेजींत हांव मागीर इस्कालांत तशेंच इगर्जींत हांव एक्टीव आसली तशें मेल्विन अंकलान एक दीस म्हाका फोन करून सांगलें ऑडिशन्स आसा मुवी काडच्यार आसा तूं एक ऑडिशन दिता गी म्हूण हांवें चिंतलें ओके फायन ऑडिशन न्ही व्हडना दिवया म्हूण सांगून मागीर सिलेक्ट जाल्यार जातलें नाजाल्यार व्हडना चलता म्हूण ऑडिशन दिलें ऑडिशनान सिलेक्टय जाली आनी तशें मुवी घेवन पावून हांव आतां एक्टिंगांत आसा ब्युटिफूल म्हणजे तुवें फर्स्ट टायम म्हणलें न्ही सो तुका यू नो कॅमेरा फेस करतना इल्लें नर्वसनेस जाल्लें गी वा स्क्रिप्ट दिताना कितें बाय ॲड करून गेलें कस जालें गी तर तुमकां समेज सांग लायक इन जनरल तुमकां मस्त स्क्रिप्ट दिताना बाय ॲड करून तुमी कशें मॅनेज केलें बाय ॲड करचें जावन दी बाय हार्ट करचें कश्ट जावना बट स्क्रिप्ट पळोवचें जाल्यार स्क्रिप्ट आमी वाचले आमकां वर्कशॉप्स आशिल्ले सो फर्स्ट आमकां स्क्रिप्ट दिल्लें ते डायलॉग्स बाय हार्ट करूंक सांगले डायलॉग्स बाय हार्ट करून जाल्या उपरांत आमकां वर्कशॉप स्टार्ट जालें इमिडिएटली आनी आमकां जॉयल सर ट्रेनींग दितलो अशें आमकां ह्या सिनाक अशें आमी एक्ट करतना अशें करीजे अशें करेक्शन्स दिजे म्हणून सांगून आहलो तशें आमचें सीन आमी कशें करतात म्हूण आमकां इल्लें ट्रेनींग मेळिल्लें कॅमेरा फेस करतना थंय इल्लें डिफरन्स आहलें कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स मोस्ट डिफरंट आहलें फर्स्ट एक्सपिरियन्स फर्स्ट डे ऑफ शूट कॅमेराचे एक्सपिरियन्स इल्ले डिफरंट आहले कशें फेस करचें म्हूण कळनासलें मात रामण्णान आमकां
म्हळ्यार म्हाका स्पेशली सांगलें अशें केल्यार इस्लान आमचो ओके 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 सो ताणें आमकां अशें कर इस्लान पळोवचें अशें करून सांगलें करेक्शन्स दिवन ओके फर्स्ट डे कळ्ळें न्ही सो मागीर सॉर्ट आवट जालें तशें ओके ब्युटिफूल आय थिंक रायनला विशयी वचून तर रायनल तुवें डान्सय केलंय सिंगींगय केलंय एक्टय केलंय ह्या मुवीर काल ऑलराउंड नेक्स्ट प्रोड्युसर आमचो रायनल शिकवारा फुल्ल पिळणं काडलें तुका भायर तरी एक्चुअली व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स कित्याक म्हळ्यार लोकांन सिंग करचें पळयलें आतां एक्ट करचें इल्लेशें पळयलें ताचे सांगात आतां एक सरप्रायज डान्सय आसा सो आतां ते म्हणी पळोवंक वता सप्टेंबर 20 घेता म्हण चिंता सप्टेंबर 20 कशें डान्स सप्टेंबर 20 तावन येजे सप्टेंबर 20 तावन येजे तुम्ही बट एज अ होल एक्सपिरियन्स सांगचें जाल्यार एक तो सिंग करूंक म्हाका मेळ्ळें एक पद आसा अपूर्वाचें पद आबोलीना त्याच सॉंगाक म्हाका डान्स करूंक मेळ्ळें सो आय वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल कित्याक हांवें ऑलरेडी सिंग केलां सो आय जस्ट हॅड टू मॅच द स्टेप्स आनी ते ताचे वयल्यान अर्बन ग्रूव आविलान आमकां इतलें कम्फर्टेबल केलां ते डान्स करच्याक कितले प्रॅक्टीस आसले ताचे सांगात सोनलान आमकां म्हाका स्पेशली मस्त वेळ बसून रायनल ते परफेक्शन येना तुका हांव सोडना म्हण 5-6 पटी जाल्यार करयला बट इफ दॅट परफेक्शन हॅज कम ऑन द स्क्रीन इट इज बिकॉज ऑफ दॅम डान्स करच्याक तेय सोलीस जालें स्टुडियोन जाल्यार सिंग करतना व्हेरी कम्फर्टेबल डबिंग जावन दी सिंगींग जावन दी व्हेरी कम्फर्टेबल एट दॅट पॉयंट आनी वर्कशॉप्स आतां मुखार कोण आमचे इंटरव्यू पळोवन आमचे मुवी पळोवन हांगा कोण मुखार मुवीक बिझनसाक येचे म्हूण चिंते आसात एक तो उडास वरचें बरें की एक बरें टीम विथ एन एक्सपिरियन्स टीम आसल्यार यू कॅन गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू दे कॅन गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू संगीत गुरू बाब जॉयल पेरेर आसतना आनी ताच्या सांगात मेलन बाब आसतना आनी मागीर ताच्या उपरांत आमकां जॉयल मेविनाची वळख जाली तांणी रावन आमकां ते सांगतना की आउट ऑफ देअर होल एक्सपिरियन्स की अशें जायचें ड्रामा दुसरें मुवी दुसरें फर्स्ट आयिल्ल्या तशें ते मतींतलो तुमी भायर काडा दोनी इज नॉट द सेम ते फर्स्ट केलें आयिल्ल्या तशें तुमकां डायलॉग दिले उलया सांगा ते ना बरें मतीक घाला तुमी त्या गायनी आमकां डायरेक्ट टोन डाऊन तशेंच एक्सप्रेशन आमच्याकडे स्ट्रिक्ट आसल्यान आमी तितले बरें करूंक खंडीत जाण आय मीन एक प्रोग्राम कितें म्हणी बरें यशस्वीक पावस येता ताच्या फाटल्यान मस्त मेहनत आसा आनी डेफिनेटली आमकां प्रूव केला जॉयल सर तशेंच मेल्विन पेरेसान ओके सो ह्या फिल्मांत मस्त संगीत आसा हांवें आयकलां आनी खंडीत संगीत ह्या एक फिल्माचो एक जिवाळो वांटो म्हण येता कितें विशेशता आसा म्हण चिंता सो रायनल तुवें ह्या फिल्मांत एक गायन तुवें केलंय की सो इल्ले एक 4 पदां म्हणयत घे तुका आतां आय मीन एक 4 लायन म्हणयत घेता 4 पदां म्हणलें जाल्यार टायम येता जाल्यार हांवें सिंग केल्या पदाचीच लायन्स बट एक्चुअली पळोवंक गेल्यार सकड पदां बरी येयल्यान तांदूळ म्हजे पसंदीचे तो ऑफकोर्स हांवें सिंग केलें बट हांवें पद मस्त वर्सां पयलें मेलन बाबान सिंग करतना आयकलें ताच्या सिडीन आबोलीना म्हणली ती सिडी अशी आसली तांतल्यान टायटल ट्रॅक ते आसले आनी स्वप्न येवंक ना की तेंचो पद परतून म्हाका सिंग करूंक मेळटलें आनी इल्लेशें रिवॅम्प जाला इल्लेशें बरें ताका येयलो रॅप निघाला ते फुल्ल पद आयकचे जाल्यार तुमी स्पॉटिफाय ह्या दुसऱ्या प्लॅटफॉर्माक वचाचे आतां आयडल रिक्वेस्ट केला की 4 लायन डेफिनेटली सिंग करता तूं म्हज्या काळजान काय सोदतलें सदा वर्णून तुका गायतलो हांव नवी पदां आबोलीना 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 उरलें ब्युटिफूल थँक्यू ओके सो तुमी येदोळेस ऑडिशना विशयान मस्त मेन्शन केलें आसता आमची आतां मुखली पिळगी म्हण येता यू नो द यंगस्टर्स अपकमींग जनरेशन म्हण येता मुजरांक मस्त बोथ टॅलंट आसतात आमची युवक जावन दी युवती जावन दी आनी तांकां आतां एक्टींग फील्ड म्हणटना इंट्रस्ट आसता पूण इल्ले हेजिटेंट आसता यू नो स्क्रिनींग प्रोसेस कशें आसतलें वा ऑडिशन्स कशें चलोवंक व्हरतात म्हणून सो ताच्या विशयान इल्लें उलयत की ऑडिशन प्रोसेस युजली कशें चलोवन व्हरतात तुमी आजच्या ऑडिशन्स विशयी सांगतात म्हाका हेर कडेन गुर्तना पयले आमचे कडेन सारले हेड शॉट्स धाडा म्हणून तशें आमचे हेड शॉट्स धाडले आमचे फोटोज डिफरंट एंगलाचेर ते आमकां धाडूंक आसले ताचे सांगता एक धाकटीशी क्लिप एक्ट करून धाडा म्हणून तशें म्हणलें तशें मोतेक आयल्या बरी आमी चिंता हरिकल्यांनी आमचे एक 2 मिनटाचें स्क्रिप्ट सॉरी एक्ट वोटूक घालून धाडलें जाल्लें आसा ताचे उपरांत आमकां एक 10-15 दिसां उपरांत आपयलें स्टुडियोक ऑडिशन्स काडून येवंक ते दाडा आमी आमचे एक प्रिपेर करून येवंक आसलें आनी तशेंच एक दिल्लें आमकां डायलॉग तुमकां कशें आसलें सिमिलर सेम वय ओके तुमकां डिफरन्स येता गी बॉयज एंड गर्ल्स प्रॉब्ली ताका आमचे गुतून आमकां तांचे गुतून सस्पेन्स बॉयज एंड गर्ल्स सो
वय तशें आसलें मागीर ताच्या उपरांत हांवें सांगचें जाल्यार एक्टींग मात्र पळोवना कित्याक म्हळ्यार त्या दाळा क्लिप पळयल्यार काय हांव दुसरेन दिसताली ऑडिशन्साच्या टायमार आनी आतां हांव कशें दिसता पळय रातीन दीस फरक आसा 70 किलो जाल्ली हांव त्या दाळा 55 किलोज मिशन म्हाका देंवयला Movie खातीर मूवी खातीर डेडिकेशन आसाचें ते एक ते मेन पॉयंट कोणाक एक्टींग करूंक जाय जस्ट एक्सप्रेशन्स डजंट मॅटर लायक इट मॅटर्स अ लॉट ते मात्र न्ही ताच्या सांगत मुस्त संगती येतात वट्टूक घालता आसतना देखून ते पुरा डेडिकेशन दिवंक रेडी आसल्यार एकल्याक मुखार येवंक साध्य आसा आनी खंडीत येस डेफिनेटली आमची मुखली पिळगी खंडीत नेक्स्ट मूवी काडटना I think we can see a lot of participants in the for the actor and the actress. Once if this movie comes out, आता एक मूवी आयला पर्यंत कित्याक हांवें स्पेशली आमच्या यंगस्टर्सांनी पळयचें म्हणून सांगचें म्हळ्यार आमी एक रिस्क म्हणून सांगिना आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळे तक्षण आमकां ती सोडून सोडी येताली नाका हांव काळें स्क्रीन व्हडलें स्क्रीन कशें आसता कोण सोडून सोडी येताले बट आमी ते सोडून ते हट सोडून आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी ऑस्ट्रेलिया बऱ्या टिमांतून येताना वी ग्रॅब्ड इट गेल्या ट्राय करच्यान काला ट्राय केल्या उपरांत मागीर पळया जाल्लें जाता सो ही मुवी तुमी पळयतना आतां आमी सगळे नवी आर्टिस्ट तुमी पळोवंक गेल्यार आमी मुवींत एक्टूच करूना आमचे उरले सोडल्यार लीव युअर ड्रामा लीव युअर सॉंग्स आउट ऑफ इट पुरो सोडल्यार व्हडल्या स्क्रिनार त्या एका मुवींत फिचर फिल्मान एक्ट आमी तो कोण डेफिनेटली करूना तरी एक ऑडिशन ते प्रोसेस फूल फॉलो करन ते येवन ते आमचे एफर्ट्स घालन आतां आमकां तो थिएटरान ते पळयतना आमकां व्हडल्या स्क्रिनार पळयतना आमकां इतलो संतोश भोगता की सो आमच्या विक्षकांक जावन दी व्हडा जावन दी ल्हान जावन दी कोणाक सगळ्यांक सांगचें एकच एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटना ग्रॅब करा कित्याक म्हळ्यार अले मेळचे अप्रूप कोंकणी आमचे संगीत आसा सबारशी संगीत आसा बट मुवीज येवचे मुसुणी आनी मुखार तो खंडीत जावन डेफिनेटली येतलें कित्याक म्हळ्यार एक वर्सान आमी पळयता आतां एक मुवी तावन सुरू जाल्या आतां आनी एक मुवी आयली मुखार आनी 4-5 येवंक इतले मुवी स्टार्ट जाताना सो ऑफकोर्स यू हॅव मोर ऑपॉर्च्युनिटी आतां आमचें तितलेंच आमी एक मिनत घालून मुखार गेल्या आनी ह्या पावंडार आज बसून हांगा एक इंटरव्यू तुमच्या लागीं उलोवंक मेळ्ळा तुमकां खंडीत जावन जातालें सो take that risk आवय बापूय खंडीत जावन सपोर्ट देतात आनी उरले कडेन एनवायरमेंट इज ऑलवेज देयर definitely grab every opportunity that you get definitely is what we say सो तुमी ऑडिशना विशयान म्हळें आतां वर्कशॉप म्हळ्यार काय वर्कशॉप इज बेसिकली ट्रेनिंग लायक तुमकां कितें शिकोवंक मेळटा वर्कशॉपांत वर्कशॉप इज रायट बेसिकली तुका एक कॅमेरा मुखार हाव यू हॅव टू बी दॅट्स अबाउट इट बेसिकली तुका आतां डायलॉग्स येताना यू कॅन प्रेझेंट इट ड्रामॅटिकली आतां आमकां काल जालां आमकां ड्रामास पळोवन सवय आमकां गोत आसा तशें डायलॉग दिलो स्क्रिप्ट दिलो दीस इज ड्रामा टू अस आतां ड्रामार दिवची एक्सेंट दुसरी आसा आनी मुवींत तुवें उलोवची इट्स कंप्लिटली नॅचरल तुवें उलोवचें मुवींत बट हातूंत तुका इल्लेशें एक्सेंट इल्लो चेंज करूंक आसा तुका इल्लेशें ते डिलिव्हरी तुवें कशें एक्ट करताय वॉट वर्कशॉप डज इज तुका ते सिनारियो सांगता तूं आतां एक बँडाचें सीन आसा तूं आतां बँडाचो हेड तूं बँडाचो मॅनेजर जावन तुवें ह्या सिंगराक अशें सांगूंक आसा सो दे हॅव सेट आउट द सीन फॉर यू and do it as naturally as possible तुका आतां डायलॉग फर्स्ट टायम म्हणटाना यू विल गो इन अ ड्रामा वे कोणी जावन दी कोणी जावन दी ओके कित्याक म्हळ्यार आमकां ती एक आवड ती एक संवय जाल्या ताचे उपरांत 2 पटी जालें 3 पटी जालें मागीर डिरेक्टरान सांगता अळे अशें न्ही अशें करी यू टेक दॅट पॉयंट वर्कशॉप केल्ल्यान फायनल डे सिनाक आमकां आतां चिंती आतां एक टायम लायन आसता ती टायम लायन उतरोवन गेल्यार लंब जाता देखून ती टायम लायना भितर आसाचें जाल्यार वी हॅव टू बी परफेक्ट ऑन दॅट पॉयंट तें जायचें जाल्यार वर्कशॉप जायचें Workshop is basically repetitively doing something repetitively to until you are perfect. So role te by heart zalo dialogue kashe deliver करायचे how in what better way I can do that. The workshop will definitely tell you. I think to workshop has molded you completely or shaped you. 100%. What you see on the screen is because of the workshop. Definitely तुम्ही तुमचं पात्र इतलो बरो करून केला की आय कॅन गिव्ह यू लायक 100% मार्क्स फॉर दॅट थँक्यू आनी एक सांगचें जाल्यार वर्कशॉपांत काल जालें म्हळ्यार आमकां ताणें सांगलें बरी टायम लायनार फिट जावंक हेल्प जालें फर्स्ट डेन तर 17 सीन्स काडल्यात काय तशें 17 सीन्स ते काडीचे जाले इतले म्हळ्यार निटली काडीचे जाल्यार ते आयल्यात कितले फ्लॉलेसली आयल्यात ते सीन्स तशें म्हळ्यार आमी आतां पळयली न्ही ती मुवी आमकां आमी पात्यो ना तितले बरें येता म्हणून तशें वी आर रियली सॅटिस्फायड विथ दॅट ते वर्कशॉप केल्लेल्यान आमकां ते फटसे जाले ते सीन्स आमकां चड टायम वेस्ट जावना ते तशें टायम मॅनेजमेंट करच्या खातीर वर्कशॉप मस्त हेल्प जालें एक्झॅक्टली आनी एक थिंग आमकां एक बॉन्ड क्रिएट जालें आमचे मदें बिकॉज वी मेट न्यू पीपल न्यू फेसीस म्हणटाना दुसरे फिगर्स आमी तशें जाल्ल्यान मेळ्ळ्यान आमचे बॉन्ड क्रिएट जावन त्या मुवीचेर आमी
प्रदर्शन केला Because end of the day you have to be very comfortable. Yeah. Opposite कोण actor असा ताका आता तू आयले तक्षण तू नवीन तर नाही म्हणून अशें looks दिवंक जायना. You have to be comfortable basically. खंडित, So that is what happened. Workshop आमी बसून उलयतल्या एकामेकाक गमत जातली. इल्लो टाइम काडलो बट ते एक पटी तो ग्रुप बॉन्ड जाला उपरांत आपले it was really fun. ओके सो आमी ऑडिशना विशयान आयकलें वर्कशॉपा विशयान आयकलें आतां टिमांत सभार जाण आसात सभार जाण आसात आनी बिहायंड द कॅमेरा म्हणटाना a lot of people have worked in it म्हणत नाही गी सो तांच्या टिमा विशयान तिल्लें इन्फॉर्मेशन दिवेत गी लायक ऑन सेट ऑफ सेट कॅमेरामॅन जावन दी So आमचे सिनी युनिट आय थिंक GRK सिनी युनिट बँगलोरांतल्यान आयिल्लें आनी व्हेरी रिनाउंड DOP आमचो रामण्णा कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार एवरी इंट्रिकेट डिटेल कालय मायन्यूट डिटेल एकच एग्जाम्पल दिता एक शॉट आसलो म्हाका तातूंत हांव अर्ले ग्लासेस घाल्ले अर्ले ग्लासेस आतां म्हजें परसेप्शन घालें म्हाका ग्लास घालून सोबीत दिसाचें हांव सोबीत दिसून आयलां ताचें परसेप्शन घालें म्हळ्यार तूं पुरो व्हडल्या स्क्रिनार येताना ते लायट मारतना ते ग्लेअर दिसता पळयताना काल नोटीस केलें हांव चिंतलां सोबीत हांव बरें दिसता न्ही म्हणटा कॅमेरा मुखार इल्लेशें रॉक स्टारावर इल्लेशें करया बट ताणें म्हाका रावन म्हणलें हळे तो लायट पडटा पुरो पाड दिसता फिक्स कर जाल्यार आतांत कर म्हणून हांवें मागीर ताचें उतर आयकून वचून राप्पा ग्लास चेंज कर म्हणून आयलो फोर सॉंग पळयतना मोतीन दिता ताका रामण्णा देव बरें करूं तुका देव बरें करूं सो सच अ वंडरफूल युनिट बिहायंड द कॅमेरा तांणी तशें आसलें आनी इतलें परफेक्शन दिसता आनी पळोवंक सवय दिसता लायक ओके ह्या एंगलांतल्यान तांणी काडला आमी वी जस्ट वॉक आतां एक सीन दिली तूं गेलोय मुखार गेलोय काडलें रावलें सिंग केलें पाटयलें जालें बट दे टेक अ कपल ऑफ टेक्स तुका ह्या एंगलांतल्यान ते एडिट करून वयर येतना ऑन द स्क्रीन टू वॉच दॅट ओ माय गॉड परफेक्शनिस्ट येस wonderful experience. बेसिकली यू नो म्हाका एक धाकटो रोल आसलो ह्या मुवीर आनी हांव एक रोल करतना म्हाका मुझ जाणांनी सपोर्ट केलें आसा यू नो अशें करनाका तशें कर नाका अशें कर म्हणून सो तुमकां तसलंत आय मीन सबार पर्सनॅलिटीज अशें हेल्प करूंक पुरो तांच्या विशयी सपोर्ट एकलोच मनीस डिरेक्टर बाब मध्य रावता पळय ताका पळयल्यार ते कॉन्फिडन्स येता ओके ताच्या तोंडार इल्लेशें काल एक्सप्रेशन ना काल समजना म्हणल्यार कळलें आतां काय समाकरीचे आनी एक टेक येता सो तो हॅपी जाल्यार आमी हॅपी ओके नायस वेल ओके तुमकां आतां इंडिविज्युअली आमी एक क्वेश्चन विचारता सेम क्वेश्चन बट तुमच्या डिफरंट पर्स्पेक्टिव्स आसूंक पुरो सो तुमच्या लेकार तुमचे प्रकार पयान म्हळ्यार कालें आनी लोकांनी हे मुवी कित्याक पळय जाय सो तुमचे प्रकार पयान म्हळ्यार कालें आनी लोकांनी कित्याक पळय जाय कम ऑन मनीषा बेगी फर्स्ट करूया गी लाईन निर्या कशें जाता पयान आमचे मुवीचे पयान जाल्यार ती एक म्युजिकल जर्नी म्हण सांगेत आमच्या मुवींत मस्त रिलेशन्स तुमकां पळोवंक मेळटले फॅमिली ओरिएंटेड मुवी ती सो तुमकां एक्शन म्युजीक डान्स इमोशन्स सस्पेन्स थ्रिलर पुरो पळोवंक मेळटा सो हातूंत मोटिवेशन्स आसा बरी मॅसेज आसा लोकांक डिपेंड्स ऑन कशें तुमी पळयते आसात म्हण एक मनशाचें एक ओपिनियन आसता एक परसेप्शन आसता सो ते पळयतना एकल्याक एक मॅसेज मेळटा सो इट इज मॅसेज ओरिएंटेड संगीत ब्युटिफूल जास्मिन हांवें सांगचें जाल्यार ही मुवी आसा न्ही एका कलाकारा कडेन उलयता ओके हांव काल म्हण सांगता ही कोणाक दाखयची तली मुवी म्हणून सांगता कळ्ळें ही युथाचे न्ही कोण अशें बघता की फॅमिलींत आनी की म्हाका सपोर्ट मेळटे ना म्हाका अशें पर्स्यू करूंक जाय लायफांत म्हाका सपोर्ट मेळटे ना कन्विन्स करूंक जाय म्हज्या पेरंट्सांक म्हणून बघता पळय तांणी वचून तांच्या पेरंट्सांक मुवीक धाडिचें कित्याक म्हळ्यार मुवी पळयतना साने पेरंट्सांक कन्विन्स जातात भुरग्याक ताचें पॅशन फॉलो करूंक सोडिचें म्हणून इट्स व्हेरी रिलेटेबल टू ऑल दी आर्टिस्ट म्युजिशियना वयर ही मुवी बेस्ड आसा तें वय पूण हर एक परफॉर्मर हर एक आर्टिस्ट तूं ड्रामा करूंक जाय तुका काले ड्रम्स वाजोवंक जाय आनी कितें आसा आर्ट करूंक जाय हर एकल्याक ही रिलेटेबल आसा कित्याक म्हळ्यार ते स्ट्रगल ऑफ अ आर्टिस्ट स्ट्रगल ऑफ अ पर्सन हू इज पॅशनेट अबाउट देर लायफ तांकां तांच्या पेरंट्सांक कन्विन्स करूंक बेस्ट मुवी आनी व्हडांक अरे ते इमोशनल आसात काळजाक लागता हांव सांगता तुमकां येया पळया 20 सप्टेंबरा तावन तुमकां मोनाक ती लागची मुवी आनी उरता तुमच्या मोतींत कितेंय जावं कळ्ळें तुमी इतलें पळयतना कोण येवची ना परत आनीक पडी पळोवंक येता दॅट्स फॉर शुअर वेल रायन ओवर टू यू पळय म्हजे लेखर आतां तांणी सांगलें की इल्लेशें वेगळे मेचेन जाल्यार स्टोरी हांव सगळी
बैठ दवरता कित्याक म्हळ्यार म्हाका लोकांक आतां कांय ताचे विशयी सांगूंक नाका कित्याक लोकांनी पळयचे प्रिमियर पळयल्ल्यांक येदोळच सस्पेन्स कित्याक दवरता म्हळ्यार सगळ्यांनी पळयचेत ही खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार हांव ऑनेस्टली सांगचें जाल्यार फर्स्ट टायम प्रिमियर पळयतना हांव एक्सायटेड आसलो म्हाका पळोवंक स्क्रिनार ओके हांव पळयलें बट आय वॉच द मुवी एज अ मुवी बफ ओके म्हाका ही मुवी पळोवंक जाय आसलें एज अ नॉर्मल ऑडियन्स म्हाका पळयतना खुशी जाली डेफिनेटली त्या पॉयंटाक जाली ना म्हणना बट आय वॉच कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक्झॅक्टली कारण जाता गुंतून जातलें एज आय वॉच्ड एंड वॉच्ड आय वॉज लायक ऑस्ट्रक हांव आतां कोणायकी मेळ्ळ्यार हांवें सांगचें तुमी पळयचेच मुवी ही खंडीत जावन पळयचें बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट गोईंग इन द मुवी स्टोरी लायन आय वील कीप इट देर 20th पळय हांव कांय सांगूंक बट ताच्या फाटल्यान कितले जाणांनी कितली मेहनत घाल्या पळय आनी नव्या कलाकारांक एक इतलें सलीसकन दिलां आमच्या टिमान सगळ्या टिमान जावन ती जॉयल बाबान जावन ती मेल्विन अंकलाचें प्रेझन्स एका सेटांत आसा जाल्यार एक कशें जालें ती एक जर्नी जॉयल बाबाचें एक सोपान मेल्विन बाबाचें एक सोपान तें सोपान कशें फुडें गेलें आनी त्या सोपनान आमकां कशें भागीदार केलें तें एक पयण त्या पयणा सांगाता एक आपुरबायची टीम बँगलोरतान आयले आनी आमचे तल्या कलाकारां सांगाता तांणी काम केलें तांकां इतल्या कलाकारां सांगाता काम करन इतलो अनुभव आसूनी आमचे वांगडा तांणी पयले फावटी काम करचें तरी आमकां इतलें कम्फर्टेबल केलें तें पयण सो जर्नी हॅज अ लॉट ऑफ जर्नीज लॉट मस्त पयण आसा तातूंत देखून एकाक सरी करूंक जावचें ना तातूंत इट्स अ ब्युटिफूल जर्नी आनी एक पयणां एकल्यांचे एक पयण आसा आनी ह्या सगळ्या पयणांत तांचे एक्सपिरियन्सीस तांणी भोगल्यात आनी कोणाय कडेन सारशे जाल्यात इवन आमच्या डिरेक्टर बाबा कडेन प्रोड्युसर बाबा कडेन तांच्या कुटुंबा लागीं तांच्या कोणेय ह्या मुवींत कोणें ल्हान सोपात जावन दी ओडपात जावन दी एवरीबडी सॅटिस्फायड कित्याक प्रिमियर येताना भायर येताना म्हाका इतलो संतोश जाला कित्याक म्हळ्यार म्हाका गुंतून आउट ऑफ माय एक्सपेक्टेशन तोलो रेस्पॉन्स एक तो आमच्या लोकांक हांवें पळयला आतां थोड्यांक हांवें काजारा सोबनांनी पळयलें आसा अशें पळयलें आसा बट तांणी येवन तुजें एक्टींग बरें जालां तुजें एक्टींग बरें जालां जास्मीन तुजें एक्टींग बरें जालां मेलिशा इवन पटलून धरनी करतना आपलें द वॉर्मथ दॅट वी फेल्ट फ्रॉम आवर पीपल प्रिमियर एक्चुअली गेव अस द बूस्ट लायक जालें हें सक्सेसफुल 100% सो ही एक जर्नी पळया सो मस्त पयणां तूं आसात दॅट इज पयण फॉर मी ओके सो आनी मागीर आमी सांगचें जाल्यार आमी सर्फ पयनारी जावन आसा आतां तरी आमचे पयन जावन आसा तुमचे पयन तुमी भोव अपूर्वयेन उलोवन दिलां सांगलां तुमी आमकां सो आनी एक क्वेश्चन कितें म्हळ्यार आमी थ्रिलर पळयता टिजर पळयता एक कितें क्युरियोसिटी आसा लोकांक आतां 4 हिरोईन आसात 2 हिरो आसात एका हिरोईनाक सांबाळूंक तूं बारीक आसचे 2 हिरोन 4 हिरोईनाक कशें सांबाळलें हिरो कडे सरतात की हिरो थांबून तूं स्टार्ट केलें सांगितलें जाल्यार सप्टेंबराच्या 20 तारखेर पळया म्हळ्यार ती क्युरियोसिटी आतां सांगल्यार तुमी आतां परवा मागीर फुल्ल पळया 2 जण हिरो दोगी सिकेर फर्स्ट ऑफ ऑल आसता दोगी सिकेर 4 जणांक ह्या मुवींत कशें सांबाळटात म्हणल्यार सवालाक जाप जाय जाल्यार पडटा आतां तो डेफिनेटली सांगितलें ओके भोव बरें सो सप्टेंबरच्या 20 तारखेर आमी राखून रावया आनी आमकां थंयसर पळोवंक मेळटलें येस सो आतां तुमी VIP म्हणून आमच्या कोंकणी इंडस्ट्रींत व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सनालिटी डेफिनेटली तुमकां येदोळसो सेल्फी ना 20th रिलीज जाला म्हणटाना टेक्स्ट मेसेजेस पळयले कॉंग्रॅच्युलेटरी मेसेजेस जाल्यार आयले ओके ब्युटिफुल सो नेक्स्ट फिल्म म्हाका आतां बूक केला गी ना रे ना वन स्टेप एट अ टाइम येते तसा कॉल पळया पिक करू ना मात तिकल्यान बाकी सो तुमी एक तुमच्या सेटार तुमी एक्ट करतना वा ऑफ सेट तुमी कितें सिली मेमरीज आतां शेअर करूंक आशेतात गी सम ब्युटिफूल मेमरीज तुमी कितें क्रिएट केलें वा सिली जोक आमच्या लोकांक केल्लें ओके सिली जोक्स म्हज्या हांव सडावत आमच्या डान्साच्या प्रॅक्टिसा वेळार जातालें कळ्ळें सॉक्स घाल आमी करचे आसलें खंय निसरून पडल्यांत आमी कशें पडल्यात वय कितें म्हणलें लागून मोगोण नाय की ना बा देवा करगा ना जाल्यार तोंड कशें दाखयतले आमी स्क्रिनार तशें ते एक आसून दी मागीर ताच्या उपरांत आमी फर्स्ट मेलिशा हांवें आनी दोगा हिरोईन आनी केट आनी शायनान मेळून रील्स काडले स्टार्ट आमची रील वर्कशॉप टायमार बारी मस्ती केल्या हिरोईन मात्र काढला बरी हिरोईन काढली व्हिडिओ ती तू काय
ओके सो म्हणटाना एक मूवी काडटा म्हणटा आसतना लोकांक पावा जाय तर ताच्या फाटल्यान मस्त सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सां तुमी प्रमोट करी जाय पडटा सो तुमी तुमचें ड्युटी केला गी तुमी तुमचें होमवर्क केला गी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मार इल्ल्यान तुमकां सपोर्ट करूंक प्रमोट करूंक कितें बरें आजकाल आतां काळी प्रमोट जायचे जाल्यार तेंतीक मिडियम आमकां स्पेशली यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबूक आतां आमच्या सायडीन कालें जालां म्हळ्यार एक तो आमकां उडास आसा की एक तो आमकां गुर्त आसा की विज्युअल्स हॅव अ मोर इम्पॅक्ट दॅन युअर वर्ड्स सो तशें आसता आतां काल जालां लोकांक कालेमणीले विज्युअल एक 30 सेकंड्साची कालेमणी इंट्रस्टिंग दाखयल्यार दे विल बी ग्लूड टू द टी व्ही ऑर द फोन ते आतां मार्केटींग करच्याक आतां आमी आतां रिसंटली आमच्या 2 हफ्ते जावन रिल्स वचून आमच्या व्हड व्हड मनीस कोंकणींतले उंचले कलाकार जावन दी बिझनेसमॅन जावन ताचे जावन एक रिव्यूज काडून आमी तांचे जावन ऑल द बेस्ट विशेस असतात एक लोकांक तांचे तोंडा पळोवंक एक खुशी जाता ताचे सांगात ना आमची इल्लीशी पोखरीपणां घालून इल्लेशें कालेमणी इल्लेशें मसाला ट्विस्ट घालून आतां आमी ह्या हफ्त्यान जावन दी आदल्या हफ्त्यान जावन इल्लीशी रिल्स घालून की लोकांक कळाचें की एक मुवी येवन आसा आमी तुमचींच मनशां ह्या मुवींत ऍक्ट करना आसा देखून तुमी गड्डीत जावन पळयचें सो सोशल मिडियाचें प्रमोटींग टेक्निक्स काले आसा ते पुरो होमवर्क इल्लेशें कर न्हू लो लो करना जातलें ह्या हफ्त्यान तो डेफिनेटली लोक आमकां पार्टी दिता म्हूण खंडीत बरोबर आसा डेफिनेटली सो तुमकां ह्या मुवींत एक पात्र आहलें लायक एक कॅरेक्टर जाल्लें सो त्या कॅरेक्टराक तुमच्या कॅरेक्टरांतून ट्रान्सफॉर्म करूंक इल्लें कश्ट जालें की तुमकां इंडिविज्युअली सरता सो कशें भोगलें तुमकां डू यू थिंक तुजें कॅरेक्टर वेतलें त्या कॅरेक्टरा ओट्टूक मुवीच्या कॅरेक्टरा ओट्टूक ऑर वॉज इट वेरी हार्ड टू लायक गेट आउट ऑफ इट कशें ओके परत पडून कन्फ्युजन म्हज्या कॅरेक्टरचें नांव एक सांगून सोडटा मार्टिन आतां मार्टिन एक संगीतकार कलाकार मुवींत आनी ह्या कलाकाराक आनी रायनलाक कंपेर करचें जाल्यार ऑलमोस्ट द जर्नी सेम बिकॉज ही इज अ कलाकार आय एम अ कलाकार सो म्हाका ट्रान्सिशन करूंक चड काम नासलें म्हाका खाली आय हॅड टू फोकस ऑन माय एक्टींग कशें ऍक्ट करचें दॅट वॉज माय मेजर थिंग पार्ट वायज म्हाका कालें दिला दॅट्स एक्झॅक्टली रायनल इल्लो गमत असो मनीस म्युझिशियन तितलेंच सो तुका एका वर्डा डिस्क्रायब करूंक काडल्यार तुजें कॅरेक्टर द मुवी कॅरेक्टर तूं कितें म्हणयत मुवी कॅरेक्टर की फन गाय दुसरें कांय सांगूं ना म्हाका फन गाय हू लव्स टू बी अराउंड पीपल अँड वंडरफूल आर्टिस्ट म्हणयत डेफिनेटली सो जॅस्मिन मुझे तिके म्हज्या लायफा बरेंच आशिल्लें ऑन स्टेज ऑफ स्टेज टायप पर्सनॅलिटीज आसात तांतू स्प्लिट पर्सनॅलिटी ना वारी करनाकात ऑन स्टेज इल्लीशी काले म्हणटात जोवियल पेपी मागीर ऑफ स्टेज सादी बोळी वय तशें कायंड ऑफ पळया मागीर तुमकां कशें बगता गी तुमचेर आसा तशें म्हजें कॅरेक्टर या मुझे कांय चड डिफरन्स ना रियल लायफ आनी ऑन स्क्रिनाचेर बट देन मुवी एका वर्डान हांवें सांगचें जाल्यार कॅरिंग अँड कन्सर्न्ड नेचर दिसता मुवी ब्युटिफूल तूं कॅरिंग आनी कन्सर्न्ड आयस गोज अलॉंग वेरी वेल म्हणून येता सो मुखलें सवाल जावन आसा तुमकां आतां लोकांतून इतलें शुभाशय पटयतना तुमकां कशें भोगलें लायक फर्स्ट टायम तुमकां व्हडल्या स्क्रिनार पळयलें आनी ताचे उपरांत लोक तुमकां मुखार येवन ओ तूं इतलें बरें जर केलें आय मीन मस्त कॉम्प्लिमेंट दितना तुमकां कितेंय भोगता न्ही सो तुमकां कशें भोगलें तुमचे अभिप्राय कितें संतोष मस्त संतोष जालो एक्साइटमेंट खुशी पुरा मोर देन हॅपीनेस तो डेफिनेटली ते बाय डिफॉल्ट येता ताचे सांगात देर इज अ सेन्स ऑफ प्रायड म्हणून म्हाका पर्सनली सांगचें जाल्यार म्हजी आवय बापूय आयिल्ली प्रिमियरा दीस आनी तांणी रावन ते दुसऱ्यान तुज्या मुवी विशयांत एक हांसून हांसून रिव्यू दितना जावन दी दुसऱ्यांनी आमकां येवन आमकां इल्लो पार्टी मदीं येवन बरें उरत रावलयतना तेन्ना रावन ते कोणशाक रावन हांसचें पळयतना पळय हांव एक्चुली वांगडा दोळ्या पळोवन आलो तांकां गुतूना बट हें पुरो पळयतना अ सेन्स ऑफ प्रायड ओके पुतान एचीव कालेंगी केलें आवय बापायक तितलो संतोष जालो सो दॅट इज वॉट मॅटर टू मी मेजर खुशी जाल्यार आमकां खुशी डेफिनेटली ताचे सांगात इतलोसो लोक आमचो गुतालो लोक आनी एक आमचें टॅलंट पळोवंक मेळटा इतलो पार्टी मदीं ते आनीक
द हॅपीनेस point, yeah. कम्स बाय डिफॉल्ट हे सांगितलं म्हणा कोणी इतले मोगान येवन पोटलून धरतना पळय तो म्हाका दॅट्स माय लव्ह लँग्वेज सो दॅट्स सो रायनलाचे लव्ह लँग्वेज तुमकां कळलें मू पोटलून जरा मेळटना पोटलून धरत येस वेल जास्मिन तुवें एक्टिंग सोडल्यार दुसरें काले प्रिपरेशन केलें की ऑफ सेटार हांवें सांगिल्लें बरी तुका डान्स म्हाका कांय हें नासलें कांय पयलें डान्साक मस्त कश्ट काडल्यात हांवें डान्स शिकच्या खातीर तशें 2-3 पळोवपां मेळटलें तुमकां पळोवंक म्हजें डान्स ते सोडल्यार वेट लॉस जर्नी 70 to 55 म्हणशीर हेजें पडलें तशें वर्कआउट्स करीचें पडलें डायट कंट्रोल करीचें पडलें मागीर धाडटा तुमकां पर्सनली रेफरन्सीस वय तशें ओवरऑल म्हजें मायंडसेट प्रिपेर करूंक आसलें की मुखले म्हयने हांवें सेटार आसूंक आसा आनी त्या खातीर बेगी उठाचें पडलें या आय एम नॉट एन अर्ली रायझर उठाचें पडलें ते मोतेन फस्ट सरान सांगतना तुमकां येवन सेटाक पावूंक आसा 6 to 6 आमचें आसलें तशें सेटाक 5:30 तरी तुम्ही पावाजे हे सांगले उपरांत ये जेजू कशें वचून पावचे 6 आमचे स्टार्ट जातले सो 6 to 6 थोडे शेड्यूल आता आय थिंक ट्रॅव्हलिंग टायमिंग लास्ट मागीर एक पटी 6 PM to 6 AM रातीक काडला आमी शूट गम्मत जाले रातीक आमी थोडे रील्स केल्ले आसात अशे काले मोती केले केला आमी मजा करून आले आमी पूण मेनली सकाळी उठचे जागे रावचे हे पुरा एक्सपिरियन्स करून हाच्या पयलें पूण हे नवे काले म्हणटात आमच्या लायफान डिसिप्लिन आयले वय एक्सपोजर एक्सपिरियन्स आनी एक तुका हॅबिट एक रुटीन जालें तें आफ्टर दॅट कित्याक म्हळ्यार तुका आतां सोवरार तो नोबडी इज एन अर्ली रायझर सगळ्यांक आराम जालें बट सडनली एक सिस्टम जालें ओके तुवें आतां हें म्हळ्यार हांव उठाचें येता देर इज नो एक्सक्यूजेस तूं आदले राती पार्टी कर या लेट न्हिदे नो एक्सक्यूजेस यू हॅव टू बी बिकॉज आमचे की पहिले सेनेटी मेन पावता तांकां उठोवंक जाल्यार आमी कित्याक वाय शुड बी कमिटमेंट सो दॅट वॉज मेजरली अबाउट इट अँड इट वॉज गुड फन सिक्साक उजवाड जावचो पळयलो आमी सो दॅट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स ओके मोगेशन तुम्ही येदोळस आयकला या पयान फिल्मा विशयांत सतततल्यान बरी बरी उतरां ती उलोवन आसात सो लोकांचो संदेश कितें म्हणटा पळोवया आमी पयन हे भोव अपुर्बाचे फिल्म आज आमी पळयल्ले आसता आज पयन अरम जालां सर्वांनी तांचो पात्र भोव सुबीत रितीन तांणी केल्लो आसता सुरवेर तावन अखेर पर्यंत उठूंक तूं मन नातलें बरें संगीत जावन दी ताचे ते सजोवणी जावन दी सकट बऱ्या तरान जालें तशेंच एक बरो निर्धार कॅन्सर पेशंट्सां खातीर तशेंच हांगासर जमलेल्या समेस्तांनी तांचो पाठिंबो दिला वस्तू पाठिंबो तांणी मुखारी तांच्या मुखल्या दिसांनी तांचे तान आमी आशेतां तांणी पळोवचें परत तांच्या घरच्यांक तशेंच शेजारच्यांक सर्वांक आपोवन हाडचें आनी एक कोंकणी मुवीज हाका तांणी सहकार तांणी दिवचो सर्वांक आमी बरें आशेतां परत समेस्तांक नमस्कार संगीतांत इतली वर्सां सेवा दिवन आज मेल्विन पॅरीस एक चलचित्र काडूंक बेसरला आनी काडलां यशस्वी तरान त्या लोकां मुखार पडलां आमकां पळोवन संतोश जालो ताणें ताचें काम केलां आतां लोकांनी ताका पाठिंबो दिवन सहकार दिवन हें चलचित्र वयर काडचें आनी मेल्विन पॅरीस वो आनी यशस्वी जायचे अशें म्हजी आशा देव बरें करूं म्हाका मुवी मस्त बरी लागली मस्त सोडून मस्त 100 बरी लागली आनी स्पेशली मेल्विन सराची म्हणटना आनी मस्त बरी आहली देव बरें तशेंच रोमांस फायटींग सगळी स्टोरी बरी आसा सगळ्या कोंकणी समाजान पळय जाल्ली सगळ्या कोंकणी लोकांनी पळय जाल्ली मुवी तुमकां देव बरें आज पयण मुवी पळोवन वर्त संतोष भोगलो मंगळुरान भोवशा असले एक कोंकणी तांणी दिलां तें देखून एक कंप्लीट पिक्चर अशें दिसता म्हाका आनी हें डायरेक्शन दिल्ल्या जयल बाबाक हांव परबी पडयतां निर्मापण केल्ल्या अनिताबाई पेरीस आनी मेल्विन बाब पेरीस हांकांय हांव उपकार मागतां म्हजी विनंती इतलीच आसता की पिक्चर बरें आयलां दया करून आनी तांचें काम तांणी लोकांचे फीडबॅक वा रिव्ह्यूज आयकताना असं कळटा की कलिंगी विशेषता आसा म्हणया फिल्मांत सो मोगशनो सप्टेंबराच्या 20 तारखेर दयाकन थिएटराक वसा आनी मजा मजेदार करा वेल सो कार्य अखेर करूंक आनी थोडो वेळ आसा
सो अखेर करच्या पयलें अकरेचे सवाल तुमकां. सो तुमी हे फिल्म करता म्हणटाना सभार जाणांनी तुमकां प्रोत्साह दिला, सपोर्ट केला, मोग दिला. सो त्या लोकांक तुमी कितें म्हणूंक आशेतात आनी कशें तुमी लोकांक तुमच्या मुवीक आपोवणे दितात? तुमकां सर्वांक माया मोगाचे आपोवणे आमचे पयन पंगडा थावन. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या मुवीक तुमी तुमचे फॅमिली मेंबर्स जावन दी, फ्रेंड्सां सांगाता, वाड्या घरा सांगाता, फिरगत घरा सांगाता, सर्व सांगाता येवचे, धाकटे टुरा बरी येवचे, पिकनिका बरी आमकां सर्वांक बिग थिएटर्सान पळोवन एन्जॉय करचे. सर्वांक मोगाचे आपोवणे. मोगा चेडो कोंकणींत म्हणटा आसतना कोंकणी फिल्म काडटा आसतना लोक आमचो उणोवंत आसा, आमी कांय मेजॉरिटीन ती नात, पूण सगळ्यांचो एक एकल्यांचो पाठिंबो मेळ्ळ्यार ती सीट सगळी फुल्ल जाल्यार ताचो अर्थ तुमी कोंकणीक तुमी सपोर्ट करन आसात म्हणलो. आनी तुमी आयल्याक तुमकां डिसपॉयंट जायना, तुमकां निराश भोगचे चान्सच ना. कोण म्युजिकाची प्रेमी आसात तांकां चडच अभिमान भोगतले. आनी हांव डेफिनेटली आय एम श्युअर एवरी वन लव्स मेल्विन पेरस, हिज सॉंग्स. तांकां निजावनी सॉंग्स जावन दी, एक्टींग जावन दी, हर एकान ती फूल पैसा वसूल मुवी ही जावन आसा. त्या देखून तुमी कोंकणीक सपोर्ट करच्या खातीर आनी आपणाकी एन्जॉय करच्या खातीर तुमी येजेच तुमच्या फॅमिलीक आनी तशें कोंकण्यांची आसात न्ही, कोणाक पुरो अर्थ जाता सगळ्यांक आपूण हाडल्या. जस्ट गेट देम ऑल इन, यू आर इन फॉर अ ट्रीट. डेफिनेटली. रायवेल तूं कितें म्हणूंक आशेत आई? पयान मुवी सप्टेंबर 20 तारखेर थिएटरांनी गोंयच्यार आसा आनी प्रिमियर येदोळ जाला. प्रिमियराचे तुमी आमच्याच लोकान, आमच्याच कोंकणी लोकान तांच्या तोंडा उतरांनी सांगिल्लें आयकाना तुमी. आतां हें पुरा क्युरियोसिटी तुमच्या मदीं आसतलें, काल आसतलें विशेष म्हणून. ते विशेष पळयचे जाल्यार सप्टेंबर 20 तारखेर येता तुमच्या वेळा प्रकार खंडीत जावन तुमी येवन आमकां पाठिंबो दिवचे. कित्याक म्हळ्यार आमची मिनती आसा, आमच्या डिरेक्टर तशेंच आमच्या प्रोड्युसर मेल्विन बाबाचें एक सोपान तें. हे सोपान तुमी तांकां संगीतान इतलो पाठिंबो दिल्लो आसा. तांणी एक मॅट काडला, तांच्या मॅटा सांगाता आमी तांकां सांगात दिल्लो आसा. तांच्या मॅटा सांगाता तांकां इल्लोसो पाठिंबो तुमी दिल्यार, सगळ्यांनी एक एकल्यान मेळून दिल्यार खंडीत जावन ही मुवी सक्सेसफूल जातली. ताचे सांगाता आमी यंगस्टर जनरेशनाक हें म्हजें एक रिक्वेस्ट म्हणचें, कोरियन ड्रामास आमी सबार पळयता, हे दुसरे खंयचे आसा पळयता, आमकां भास समजनातले सबटायटल्स पळोवन म्हणी समजून कशें म्हणी मुवी पळयता. देखून ह्या फाटी एक तुमचे जावन एक म्हजी एक कालती विनंती, एक रिक्वेस्ट कालिंगे म्हळ्यार तुमचे जावन ती तुमच्या फ्रेंड्सा पैकी कोणाक एक मुवी पळोवंक आशा आसा, कोंकणी मुवी पळया म्हणून आसा जाल्यार तांकां सांगा की सबटायटल्स आसात मुवीन, पळोवन तुमकांय एक्चुअली संतोश जातलो. कित्याक म्हळ्यार एक्टींग तो डेफिनेटली पळोवंक मेळटा, स्टोरी समजल्यार सबटायटल्स आसा, पुरो आसा. आमी कोरियनाक कितलो एफर्ट घालता, या खंयच्याय दुसऱ्या भाशेक आमकां समजनातली भास खंयची आसा ताका कितलो एफर्ट घालता. आमच्या उरल्या भावंडांक तांकां इल्लेसो प्रोत्साहन दिवन तांकां आपूण हाडया, एक दोगा तेका हाडया, काय तांकां हाडून बसया आनी तांकां इल्लेशें एक्सप्लेन करा. तांकां समजना तुमी एक्सप्लेन करा, सबटायटल्स ऑलरेडी रेडी आसात. बट आमच्या लोकांक, आमच्या कोंकणी लोक आमकां खंडीत जावन सोडून घालचो ना म्हणून आमी फाटी येता. कित्याक प्रिमियरान आमकां तितलो भरोसो दिला तुमी, तितले आमी तितल्या एनर्जीन आसा. खंडीत जावन सप्टेंबर 20 तारखेर जावन आमकां तोच पाठिंबो तुमी दितल्यार फाटी येता. सुमेश सांग पयानाच्या सगळ्या कुटुंबा तर्फेन तुमकां मोगाचे आपोवणे. बिग सिनेमास पोरवा सप्टेंबराच्या 20 तारखेर. ब्युटिफुल. पयान अ टाइमलेस लेगसी. ह्या फिल्मान द बॉलिवूड मिक्स आसा, सस्पेन्स आसा, थ्रिलर आसा, एडवेंचर आसा, पुरो आसा. सो मान बगयता मानस जॉयल पेरेरा, मानस मेल्विन पेरेस, तशेंच मानस नीठा पेरेस, तशेंच सर्व कलाकारांक तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी सब बरें मागता तुमच्या टिमाक. आनी 100% शुअर गोत्ता लोक तुमकां फुल्ल प्रोत्साह दिता. ब्युटिफुल. वेल मोगाच्या नौकारीच्या अखरेच्या हंताक आमी पावल्या. सडीत मनोरंजने खातीर पळयत रावा दायची वर्ल्ड TV 24/7. काल, आज आणि फाल्यां.